तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें फाटल्या म्हयन्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें तें म्हटल्यार गोंयभरच्या पुलीस स्टेशनांनी जे पुलीस ऑफिसर्स किंवा पुलीस कर्मचारी हांची नोकरी 3 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसा त्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक बदली चो आदेश येतलो आनी त्यांनी त्या पोस्टांसून रिलीव जावपाचें अशें एक कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आहे. त्यानुसार एक जर आमी डेटा पळयलो जाल्यार अशी एक खबर कळटा की 2020 पासून फाटलीं 5 वर्सां कांय पुलीस ऑफिसरांक किंवा पुलीस कर्मचाऱ्यांक रिलीव लेटर काडलेले पूण तेंच्यांनी त्या रिलीव लेटराक दखल घेवंक ना आनी ते त्याच पुलीस स्टेशनान काम करीत रावले. जेन्ना ही गजाल पुलीस हेडक्वॉर्टरान कळ्ळी तेन्ना पुलीस हेडक्वॉर्टराचे SP नेल्सन आल्बुकर हांच्यांनी एक मिटींग आपयली आनी गोंयभरांतल्या पुलिसांतल्या PIंक आपयले आनी तांकां जाब विचारलो की फाटलीं 5 वर्सां जेन्ना रिलीव लेटर दिल्लेलें आसा जाल्यार हे कर्मचारी आजुनूय त्या पुलीस स्टेशनांनी कितें करतात. त्यानुसार आयज मिटींग जाली. 4 ही मिटींग आसली पुलीस हेडक्वॉर्टरान आनी हेडक्वॉर्टराचे SP नेल्सन आल्बुकर हांणी ही मिटींग चॅर केल्ली आनी भितून त्यांनी अशें सांगलें की जे पुलीस कर्मचारी ज्यांचे रिलीव लेटर आसात त्यांच्यांनी ताबडतोब ते पुलीस स्टेशनांसून रिलीव जावप गरजेचें आसा. अशे एकूण 850 पुलीस कर्मचारी आसा जेंकां रिलीव लेटर मेळिल्लें आसा आनी तांकां संडे पर्यंत टायम दिल्लो आसा. येता त्या आयतार पर्यंत त्यांनी पुलीस स्टेशनांसून रिलीव जावन नवीन जागेर तेंचे अपॉयंटमेंट आसा ते न्यू जागेर जॉयन जावपाचें आसा. त्याच खातीर आयची मिटींग आसली आनी ह्या मिटिंगेन गोंयभरच्या पुलिसांसून सगळे PI येयल्ले ऑफिसर्स येयल्ले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी अग्री जालें की बेगोबेग जेंकां रिलीव लेटर दिल्लेले आसा ते आयतार पर्यंत रिलीव जातले. म्हत्वाची अपडेट ही आसा की जवळपास 850 म्हणजे 850 पुलीस कर्मचारी जे आसा ते येता त्या आयतार पर्यंत रिलीव जातले आनी तांकां नेमून दिल्ल्या जागेर नवीन जागेचेर तेंचे सेवेन रुजू जातले. पणजेच्यान गोमंतक TV खातीर नायक सावंत.